शरदचंद्र रेड्डीच्या स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक केल्या। ईडीन अरविंद केजरीवालाच्या घराचेर कितल्योश्योच रेडी घातल्यो, पूण तांकां मनी ट्रेलाचो 1 रुपया लेगीत मेळूंक ना। मनी ट्रेल स्वयं आसत जाल्यार ती भाजपा आनी शरदचंद्र रेड्डी मदीं जाल्या, असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान केला। अरेस्ट जो केला अरविंदजीक इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ शरदचंद्र रेड्डी that Arvind Kejriwal was in touch with him about the excise policy. आता वो शरदचंद्र रेड्डी जो आसा ताच्या कंपनीक थोडे दिल्ली लिकर पॉलिसीन दिल्लीन थोडे वेंडिंग झोन्सूय मेळ्ळे। ही वॉज अलाउड टू डू होलसेल लिकर वेंडिंग इन दिल्ली अंडर द न्यू पॉलिसी। ह्या शरदचंद्र रेड्डीक 2022 नोव्हेंबराच्या 9 तारखेक ईडीन क्वेश्चनिंगाक आपयलो। ताणे तेन्ना म्हळें की बाबा आपूण अरविंद केजरीवालजीक केन्ना मेळूंक ना, आपले आम आदमी पार्टी बरोबर कसले संबंध ना, आनी ह्या लिकर पॉलिसी बद्दल सुद्दां म्हजें कांयच लेन देन नाशिल्लें। अगेन दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट। मनी ट्रेल खंय? जेन्ना ईडी केस घालता तेन्ना देर शूड बी अ मनी ट्रेल, देर हॅज टू बी प्रोसिड्स ऑफ क्रायम। 1 रुपया सुद्दां तुमकां हजारांनी शंभरांनी रेडी ज्यो केल्यो तातूंत 1 रुपया सुद्दां मेळूंक ना तुमकां। पूण मनी ट्रेल आसा, आनी आज जी आमी प्रेस कॉन्फरन्स ही घेतल्या ती तुमच्या समोर ही मनी ट्रेल दाखोवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। दिस इज द मनी ट्रेल। आज सगळ्या गोंयकारां समोर आमी दाखोवंक शकता, दिस इज द मनी ट्रेल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे पयर डिक्लेअर जाले विथ युनिक सिरियल नंबर्स, तातून शरदचंद्र रेड्डीचे जे 3 कंपनीज आसा, ऑरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थकेअर आणि यूजिया फार्मा, 59.5 crores इलेक्टोरल बॉन्ड तांणी परचेस केले। पूण ही मनी ट्रेल कोणा पर्यंत पावता? वेर इज दिस मनी ट्रेल लीडिंग टू? नॉट टू आम आदमी पार्टी। ही मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी पर्यंत पावना, ही मनी ट्रेल पावता बीजेपी कडेन। दिस इज अ लिस्ट ऑफ 59.5 crores electoral bonds given by Sharad Chandra Reddy's 3 companies to Bharatiya Janata Party.